आज दसरो विजयादशमीच्यो दसऱ्याच्यो समेस्त गोंयकारांक आनी भारतवासियांक खूब खूब शुभेच्छा। दर वर्सा दसऱ्याच्या निमित्तान संचलन जाता, त्या संचलनात बिचोली तालुक्यातल्या संचलनात म्हाका वांटो घेवपाची संद आयली। म्हाज्या बरोबर आमचे बिचोली तालुक्यातले पूर्ण सगळे स्वयंसेवक हांगा आसा। सगळ्यात पयलीं हांव परत एकदां म्हणजे एक शिस्तबद्ध रित्या बिचोली तालुक्यातलें संचलन जे पार पडले म्हज्या बरोबर आमचे मयेचे आमदार बाब देवेंद्र शेट हे आसात, बाकी सगळे आमचे स्वयंसेवक बिचोली तालुक्यातले आज ह्या संचलनात दर वर्सा जर बिचोले सांखळे किंवा ह्या वर्सा मयान पार पडटा। खूब बरें दिसता। एक परत एकदां हांव समेस्त गोंयकारांक दसऱ्याच्यो उत्सव हे गोंयांतल्या प्रत्येक गांवांतल्यान वेगवेगळ्या पद्दतीन सोने लुटोवन आसतले किंवा सीमो उल्लंघन करून वेगवेगळ्या पद्दतीन खूब व्हडा उत्सवात साजरे जाता। प्रत्येक देवूळ हे दसरो उत्सव साजरो करपा खातीर म्हाका दिसता खूब मोठ्या पद्दतीन तयारी केल्या। कोविडाच्या उपरांत आमी पळयता की सगळ्यात तसो व्हडलो दसरो खूब मोठ्या प्रमाणात साजरो जाता। समेस्त गोमंतकीयांक परत एकदा दसऱ्याची शुभेच्छा।